म्हापशा शहरात बाजार वाठारात येरादारीची बरीच कोंडी जाता। या समस्येचेर उपाय म्हण म्हापशा पालिकेन शारात ज्या सुवातांनी ब्लॉक जाता थंय ट्रॅफिक सिग्नल घालपाचो निर्णय घेतला। म्हापशा शारांतले कोर्टाचे जंक्शन, PWD वॉटर सप्लाय, तारीकडेन जंक्शन, करसवाडा जंक्शन, गांधी चौक, हुतात्मा चौक, हाऊसिंग बोर्ड जंक्शन आनी हेर सुवातांनी ट्रॅफिक सिग्नल घालतले अशी माहिती म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या। सोमारा जाल्ले बसकेत म्हापसा नगरपालिका मंडळान हो निर्णय घेतला। परवरी कोकेरो कडेन ज्या पद्धतीचे ट्रॅफिक सिग्नल आसा तशेंच म्हापशा बसयतले। ट्रॅफिकेची कोंडी जाता, परत ट्रॅफिक थोडे जे स्पॉट्स आसा थंयसर ट्रॅफिक ब्लॉक जाता। तेचेर एक उपाय म्हणून ट्रॅफिक सिग्नल्स, ऑटोमेटेड ट्रॅफिक सिग्नल बसोवपाचें म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें कावन्सिला कडेन। ते आमी एकमतान मान्य केला आणि तितून काही जी जंक्शन्स आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल गांधी चौक आसा, कोर्टाचे जंक्शन आसा, उदकाचे PWD वॉटर सप्लाय जी आसा हनुमान थिएटराक तेकून थंय पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आहा थंयसर, हुतात्मा चौका कडेन, करसवाडा जंक्शन, तारीकडे जंक्शन, उसापकर जंक्शन खोल्ले, हाऊसिंग बोर्ड जंक्शन, दत्तवाडी जंक्शन असे जवळजवळ 14-15 लोकेशन्स आमी प्रपोज केल्या। ते सिग्नल घालपी जे ऑथॉरिटी सिग्नल घालपाक जेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला, म्हाका दिसता सेम पीपल हॅव इन्स्टॉल्ड द सिग्नल्स इन परवरी कोकेरो कडेन आनी बाकीचे कडेन तेंच्यांनी आतां इन्स्टॉलेशन चालू आसा। तेंचे प्रपोजल अशें आसा की सरकारी पैसो कांयच भितून वापरी नासतना विदाउट एनी पब्लीक मनी दे वील पुट द सिग्नल्स एट देयर ओन कॉस्ट, फॉर वीच वी हॅव टू अलाव देम टू टेक एडवर्टिजमेंट्स। They will recover the cost of that installation by going for advertisement, by selling the rights to display on that display boards. आणि 10 वर्साचो पिरियड तेंच्यांनी मागला। 10 वर्सां खातीर ते तेचे एडवर्टिजमेंट घेवन हे सिग्नल जे ते इन्स्टॉल करतले। नॉट ओनली दे वील इन्स्टॉल द सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट and also they will run the maintenance of the signals for that 10-year period. After 10 years, it will be subject to review. Either you can terminate them, renew them, or त्यांना परत विषय 10 वर्सां उपरांत कन्सिडर करचो पडटलो। सो एक डिसिजन युनानिमसली जाला। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।